म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचो सगळ्यांचो अणभव सायबीण मायेची एका भुरग्याचो कसो आसा. ती जेजूची माय आनी जेजू कोण जावन आसा देवाचो पूत. आनी ताचे विशीं कितें सांगलेलें की तो एक कुंवर म्हणून आनी तो एक राजा म्हणून, आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. बाकीचे राज म्हणल्यार तूं मर्यादीत आसा, मेली जालें काबार, पूण ताचें राज सोंपचें ना. आतां पळयात 2000 वर्सां जावन गेली आनी आजून आमी ताका मानता. तो आमचो जिविताचो दोनी देव आनी राजा म्हणून, सगळ्या सृश्टीचो तो राजा. म्हणटच पळयात, तो तर हे भाशेन आसत, ताची आवय कोण आसतली तर तिकाय स्वर्गार व्हरोन तिका ताचे बरोबर ताचे सिंहासनाची दवरलेली आसा. आनी ती जावन आसा राणी, माय आनी राणी. ताका लागून ती आमचे पासत विनंती करता. कित्याक लागून जेजू आमच्या काळजांनी आसा, वो पुनर्जीवन जेजू आमचे सगळे आतां जियेता. आनी ताका लागून ती जेजूची आवय आनी आमी जेजूच्या एकवटान आसा. वो संबंद लागशिलो देवान घडून हाडलेलो आसा. आनी ताका लागून आमी जेजू सगळे बापायची भुरगीं जाता. तर हें सगळें घडोवन येवच्याक तिणेन आपलें जिवीत कशे भाशेन देवाक समोर पिलें. हांव राणी म्हणून न्हय, हांव चाकोर, चाकराचें बेस घेतलें. आनी जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां प्रमाणें, म्हाका जाय आतां हांव कितें करतलीं हें सांगतलीं तें सांग ना. देवाची येवजणे प्रमाणें पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान कितें सुचयता, कितें करता तें करूंक तिणेन पूर्णपणे सहकार केलो. आनी हाका लागून ती राणीच न्हय, पूण आमची माय आनी आमचे पासत ती मागता, विनंती करता. तर हे भाशेन आमी सगळीं जाणां तिची म्हणल्यार तूं उपासना करता. सगळीं जाणां आमी एक आमच्या बापा एक नोमानमेरी हो 3 नोमानमेरी म्हणून न्हिदोंक वेता. कितें ना कितें करता, बाकीची तेर्स करता. खूब जाणां म्हणटात 10 फावटी नोमानमेरी म्हणच्याक वाज येता. वाज येता कित्याक लागून आमी शिंतीदान तें म्हणिना. आनी शिंतीदान म्हणत तर आमकां कितली कृपा मेळटली तें आमी चिंतिना. आमी आपल्यापणांत रावता म्हणून अशें म्हणटा. आमी तो देवा सोबें जेजू सोबें रावत तर हातूंतल्यान आमकां आनिकूय कृपा मेळटली. आनी आमकां हें भितरलें जिवीत कशें आसा तें समजोंक लागतलें, नाजाल्यार समजोवचें ना. आनी आमी त्याच पावंड्यार आसतले. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आयज आमी मागया, देवान आपल्या पुताक धाडलो, ताका आवय दिली, हीच ताची आवय आमची आवय जावन आसा. आनी जेजू राजा म्हणटो ती राणी जावन आसा. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जें बाकीत केलेलें आसा तें खरें जालें. आनी आयज पर्यान इतलीं वर्सां जालीं तो राजवटकी आपली चलयता. आनी ती आपलें राणीपणूय ताचे सगळें ताका एकवटोन तें काम ती करता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी आमचें सगळेंच जिवीत देवाक भेटोवया.